हालींच फाटल्या आठवड्यान ते 8 जाण भितर येयल्या पळय BJPन तांकां घेवन CM सदानंद तानावडे दिल्ली गेल्लो कळ्ळें. मोदी काय मेळोंक ना, अमित शाह आनी नड्डा बीन तांकां मेळ्ळो आनी आतां ते परत येयले तेन्ना तांकां एअरपोर्टाचेर सगळे रिपोर्टरांनी बीन तांकां घेरलो आनी विचारलें की कितें जालें, उलोवप कितें जालें, कितें तुमचें थारलां, मंत्रीपद बीन कोणाक कितें रिशफल जाता. थंय तेंच्यांनी सच्च्या भशेन तांकां घुसपडायलो पण जस्ट इमॅजीन आकडे फट मारूं शकना. जस्ट इमॅजीन आकडे तूं अशें दापयली पळय कळ्ळें, पान परथिलें असलें जायत ना न्हू. जस्ट इमॅजिनाचो मायक फुडें येयलो म्हणटकूच सामकें सडा करून खरें उलोवन सोडटात सामकें. पट्टा पट्टा खरें भायर सरता पळया न्ही तुमीच. जस्ट इमॅजिन. सर गुड इवनिंग सर. कशी जाली तुमची मिटींग जाल्ली आनी कोणा मेळून आयले सर तुमी? बरी पार्टी जाली. ते आसा मेजर. फायनली तुमी दिल्ली पावले आनी आयज तुमी दिल्ली टॉप ऑफिशल मेळूंक आयल्या. सर MPचे बी कितें प्लॅन आसा तुमचे रावपाचे? न्यूज अशी येता की हे पळय MP बिम्पी बारीक गजाल. हांव दिल्ली नड्डा कडेन गेलो. नड्डाक म्हटलें अशी परिस्थिती आसा, म्हाका MP बिम्पी कांय नाका, कारण म्हाका लोक म्हणटा हांवें मुख्यमंत्री जावपाक जाय. मडगांवकारांची इच्छा आसा की हांवें मुख्यमंत्री जावचो. नड्डान सांगलें सर फुडें जा तूं CM. सर तुमी अशें म्हटलेलें की 8 जाण येयल्या तांकां तुमी आसलेले जाल्यार घेवचे नासले. जालें न्हू रे, राग येवपाचोच न्हू रे. दिगंबराक घेतलो, मायकलाक घेतलो, संकल्पाकूय घेतलो. हांव कालूच गिरीक सांगतालो आमचो कोणी ओरिजिनल दिसता जाल्यार सोदून हाड. त्या उपरांत गिरी तोंडूच दाखयना, फोनूय ना. तोय म्हणून खंयच्यान हाडटलो. ऑफिसान गेलो, विधानसभेन गेलो, आपले ओरिजिनल मनीस दिसत ना न्हू रे. असल्यांनी हांव एकटो पडपाक लागला मरे. एकटेपणा फील जावपाक लागला. राग येवपाचोच न्हू रे. कितें चलयलां रे आमच्या ह्या पक्षांचे, कितें चलयलां रे आमच्या ह्या पक्षांचे. बेजार येयलो म्हाका. सगळें म्हाकाच उत्तर दिवचें पडटा. सर दिगंबर आयला म्हणून तुमकां धाकधूक दिसता? हे पळय धाकधूक दिसपाचीच न्हू रे. दिगंबर म्हणटा तेणें पर्रीकराक शिंगा लायली, तेची धाकधूक दिसतलीच न्हू रे. सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कित्याक मेळूंक ना ह्या 8 जाणांक? हे पळय काँग्रेसीसून BJPन आमदार येवप हातूंत आतां कांय नविदाद उरली ना. हें आतां सच्चेंच जालां आनी मोदीजींक व्हडलेशा हातूंत उमेद दिसना, नविदाद दिसना. आतां फाल्यां वॅन्झी BJPन येता, क्रूज BJPन येता, विजय BJPन येता. विजय नाका. वॅन्झी, क्रूज, विरेश BJPन येता जाल्यार मातशें नविदाद जातली न्हू रे. काँग्रेस MLA BJPन येवप हे सच्चेच जालां आनी सगळे कडेन जालां म्हणून मोदीजी ने मिलने से टाला है. काँग्रेसी अतिरिक्त दुसरे आमदार BJPन येतले जाल्यार मोदीजी मिल्ले गेले वयतले.